नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्ये 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 नमो नमः. समेस्त पळोवप्यांक नवरात्रा उत्सवाची उर्बेभरीत परबी. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी अरुणाचल प्रदेशात 51,000 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या योजनांचे जाले उक्तावण. प्रधानमंत्र्यांनी माता त्रिपुरा सुंदरी देवळाची भेट घेऊन केली पूजा अर्चना. एनडीएच्या कार्यकाळात सामान्य नागरिकांच्या खाण्यावेले कराचे वजे जाले कमी. जीएसटी रिफॉर्म्स हाडून सामान्य जीण उद्देगांक मेळ्ळी थाकाय, भाजपाचो दावो. गोंयांतल्या 7 मुखेल प्रकल्पांचे पुनर्स्थापन भौशीक खाजगी भागीदारी वरवीं जातले. मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतलो म्हत्वाचो निर्णय. वीज दरवाडीचो निर्णय अजून जावना. दसऱ्याच्या उपरांत योग्य निर्णयाची शक्यताय. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. देशभर नवरात्र उत्सवाक सुरवात. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दुर्गा देवीचे पंडाल आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचे आयोजन. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसात. आयज इटानगरांत प्रधानमंत्री मोदी हांचे भव्य दिव्य स्वागत जालें. ह्या वेळार जाल्ल्या रोड शोन पुराय नारी शक्ती आनी युवा शक्तीचो आगळो वेगळो संगम पळोवपाक मेळ्ळो. इटानगरांत 51,000 कोटी रुपयाच्या तरेकवार उदरगत येवजण्यांचे प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण केलें. तशेंच हेर उदरगत प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर लेगीत बसयले. 10 उदरगत प्रकल्पां मदीं 240 मेगावॉटाचो ह्यो जलविद्युत परियोजन आनी 186 मेगावॉट जलविद्युत येवजणेचो आस्पाव आसा. तशेंच तवांग हांगा अत्याधुनीक कन्व्हेन्शन सेंटर आनी 1,290 कोटी रुपया परस अदीक उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसयले. जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए? कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ. हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रशद येवजणे खाला माता त्रिपुरा सुंदरी देवळाच्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केलें. उपरांत अरुणाचल प्रदेशांतल्या अगरतालांतल्या एमबीबी विमानतळाचेर पाविल्ले प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टरांतल्यान अगरताला सावन उदयपुरांतल्या पलातना हांगाच्या ओटीपीसी हेलिपॅडार गेले. प्रधानमंत्र्यांक पळोवपा खातीर जमिल्ल्या नागरिकांनी तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी देवळाक भेट दिवन पुजा केली आनी थळाव्या वाठाराच्या गिरेस्त सांस्कृतीक आनी अध्यात्मीक दायज सादर करपी शेकड्यांनी वर्सां पोरन्या देवळाचेर आदारीत प्रदर्शनाची पळोवणी केली. भारतीय जनता पक्षान आयज नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ह्या विशयाचेर खासा पत्रकार परिशद आयोजीत केली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकारांक म्हायती दितना सामान्य वर्गाक ह्या जीएसटी रिफॉर्म्सा खातीर भरपूर फायदो जाल्ल्याचें सांगलें. काँग्रेसीच्या कार्यकाळात जीएसटी दर 30% आशिल्लो, जाल्यार एनडीएच्या कार्यकाळात ते 18% देंवल्यात अशी माहिती तांणी दिली. हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है. मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता. देशात मेक इन इंडियाचे वारे व्हांवपाक लागला. हाका लागून देशाच्या उदरगतीत अदीक भर पडल्या आनी संवसारीक मळार भारत निरतायेन लेगीत मुखार सरपाक लागला अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. देखो, जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली देश की उसके बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया. आप देखो, आप याद करो 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे और एक्सपोर्ट होने लगेंगे? कभी इमेजिन कर सकते थे क्या कि टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट होने लगेंगे? स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला है. आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े बड़े रेडियो
व्हाइट कलर के जो बड़े से रेडियो नहीं होते लंबे से, इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। घेऊया एक लहानसं विसर. What happened, आंटी? रीना ने मुझे घर से निकाल दिया सिमरन। आज 40 साल पुरानी खुशी मिलने वाली है। पहला ऐसा दामाद देख जो अपने होने वाले ससुर जी की शादी के लिए उनको दूल्हे जैसा तैयार कर रहा है। अरे ये अंकल किसके साथ खड़े हैं? मेरे जवान बेटे ने दूसरी शादी करने की सोची, मुझे पता है तक नहीं। नहीं, मैं डैड की शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। शादी? समधिन वर्सेस समधिन, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। कि फुआ को क्या बात करनी है हम दोनों से जो बुलाई है? आज भैया भाभी का सामत आ गया समझो। ये घर में अभी तक सोहर काहे नहीं बजा, किलकारी काहे नहीं गूंजा रे? आप लोग हमारी मदद कीजिए, हमको ना फुआ जी के प्रकोप से बचाइए, हम बहुत परेशान हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज मंत्रिमंडळ बसकेंत 7 मुखेल प्रकल्पाचें पुनर्स्थापन भौशीक खाजगी भागीदारी तत्वा वरवीं चालीक लायतले हो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना ह्या प्रकल्पांत जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ आनी हेर सरकारी वसतिघरांचो आस्पाव आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Haltino. Third one, construction of the Prashashan Stambha administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santines, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santines, plot 2. Redevelopment of the government garage, Panaji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. हे ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट हे आमी NBCCच्या वतीन घेता आनी हे पुराय जे आसा पळय न्ही PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डींग ही बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. सर्किट हाऊस जो आसा हो पूर्ण बिल्डींग बांदून ही 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट हे एप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन जावन त्या प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन केला. चिंबलाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पा विशीं उलयतना ह्या प्रकल्पा वरवीं गोंयकारांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदता. ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा, त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक विरोध करता तांकां म्हाजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थावजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय न्ही त्या थंयसल्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळीं म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली, कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले, बाकीचें कितें ह्या सगळ्याच थंयसल्या लोकांक मेळटलें. त्या ती विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टांक सहकार्य करचें. प्रत्येक प्रोजेक्ट हो आमी 100% एप्रूव आनी पळोवन घेतला. बायोडायवर्सिटी आनी हेजो सगळ्यात बायोडायवर्सिटीचो विचार लोकां पेक्षा म्हाजें सरकार चड करता. म्हणून तर बायोडायवर्सिटीचो एटलास पयले फावटी म्हाज्या सरकारात गोंयच्या बायोडायवर्सिटीचो एटलास पब्लीश केला. तुमकां जाय जाल्यार बूक तुमी पळोवंक शकता. ज्या ज्या जाग्यार बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करपाक जाय त्यो बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर केल्या. तर ती बायोडायवर्सिटीची चिंता म्हजें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करता. मोपा वाठारांत ओमकार हत्तीच्या वावरा विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राना खात्यान ह्या हत्तीक परत धाडपा खातीर फावो ती पावलां उबारल्या. आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतल्या हाज्या कडेन उलयला. कोऑर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा हे तिगांयचे करून
ओमकाराक जो आहा पळय न्ही हो वेवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावोवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कोऑर्डिनेशन चालू आसा. जाता तितके बेगीन पावतलो. आमी जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दिता. भारतीय जनता पक्षान सेवा पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत आयोजित इंटलॅक्च्युअल मीटचे आयोजन दिवचलच्या शेटी सभाघरांत जालें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजप फुडारी गोविंद परवतकर, सिद्धार्थ कुंकळकर, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाजप कार्यकर्त्यांनी सादर केल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो ह्या कार्यावळी वेळार दिल्यो. उपरांत देशभर लागू जाल्ल्या GST रिफॉर्म्स विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नागरिकांचेर कराचें वजें कमी जावचें आनी वेवसायांत सुरळीतपण हाडपा खातीर हे GST रिफॉर्म्स चालीक लायल्यात अशें सांगलें. GST लागल्या उपरांत सगळे सांगताले म्हारग जाले, म्हारग जाले, म्हारग जाले. बरेच जाण म्हणटाले ह्या सरकारान तुमच्या म्हारग करून दवरला मरे. मोदीजीन सरळ सांगलें सामान्य मनशा कडल्यान म्हणजे आमकां 4 पयशे कमी मेळ्यार जाता. म्हणजे वी वील सस्टेन अवर इकॉनॉमी इन वेरियस अदर रिफॉर्म्स आमी करून हे करपाक शकतले. बट रेव्हेन्यू कलेक्शन बाकीच्या कडल्यानूच जावं येता. जो सामान्य मनीस जो आसा ताका इज ऑफ लिविंगा खातीर ह्यो गजाली सिंपली म्हणजे कमी किमतीत ज्यो आहा पळय त्यो मेळपाक जाय म्हणून सगळ्याचे रेट्स कमी केले. इज ऑफ डुईंग द बिझनेस ज्यो टॅक्स पेयरा खातीर कटकटी आसताले तुमकां CA सांगपाक शकतले किंवा टॅक्स पेयरा खातीर कितल्यो कटकटी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सिंप्लिफाय करून तांकां हे करपाचो. इट इज म्हणजे आतां लोक खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करपाक सुद्दां फाटीं सरचे ना आनी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्टूय करपाक तयार जातले. ओके आमकां हो बेनिफिट्स मॅक्झिमम बेनिफिट्स कोणाक शेतकऱ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट्स जाला. ट्रॅक्टराचे प्रायजीस आसतले, इरिगेशन सिस्टमांतले आसतले, मशिनरीज आनी इक्विपमेंट हे खूब मोठ्या प्रमाणात फाल्यांच्यान कमी रेटीत लोकांक मेळपाक लागतले. कार्यकर्त्यांनी सादर केल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मार्च 2026 मेरेन खंयचोच मायनिंगाचो ट्रक आनी खणीर काम करपी कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर दिलें. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतां पर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो. भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पयलीं 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ मेळून म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी म्हजी सरकार घेता. प्रस्तावित वीज दर वाडोवपा विशीं अजून निर्णय जावना. हो निर्णय घडये दसऱ्या उपरांत जातलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आयज पत्रकारांक म्हायती दिली. संयुक्त वीज नियामक आयोगान अजून वीज दर वाडोवपा विशीं निर्णय दिवना अशें सांगलें. अंदू एप्रिलान गोंय वीज खात्यान 2025 ते 2026 वित्तीय वर्सा खातीर सगळ्या वर्गांतल्या गिरायकां मदीं वीज दरान 5.95% वाड करपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो. हो प्रस्ताव वीज नियामक आयोगा मुखार मान्यताये खातीर सादर केला. आमी खंयचोच हे एक्स्ट्रा रेट जे लावपाचे ठरयिल्ले पळय ते रावना. JERCन अजून तेजेर डिसिशनूय घेवना आनी आमी मुखार डिसिशन घेवना आनी तें डिसिशन आमचे दसरो जातकीर पडटलें. इनवर्टर चालू आसा जे कोण इनवर्टर बसयतात आनी आमच्या जे ऑफिस आसा एसिस्टंट इंजिनियर तांकां मेळचें ते तांकां सांगतले कितें करपाचें तें मेळप म्हणजे तें मेळप हेचो अर्थ कितें तांकां वचून मेळपाक जाय मेळप हेचो अर्थ कोंकणींत एप्लिकेशन घेवप. आयुष मंत्रालयान आयज पणजे आयोजीत पत्रकार परिशदेंत गोंयांत आयोजीत जावपी 10व्या आयुर्वेद दीस कार्यावळी अंतर्गत आयोजीत जावपी वेगवेगळ्या उपक्रमांचो नियाळ दिलो. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचे गोंय संचालक प्राचार्य वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापती हांणी आयुर्वेदा फॉर पीपल आयुर्वेदा फॉर प्लॅनेट ह्या माथाळ्या खाला अंदू वर्सा वैयक्तीक भलायकी, संवसारीक बरेपण, नैसर्गिक समतोल आनी शाश्वत उदरगत हे विशय हाताळटले अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आयुष मंत्रालय इस वर्ष आयुर्वेद दिवस को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर पूरे देश में से भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बाल विकास, पर्यटन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सहित अन्य कई अन्य मंत्रालयों का सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. उद्योग जगत के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। अंत में सभी नागरिक चिकित्सकों, शोधकर्ता, विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं का आह्वान है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान को सक्रिय भागीदारी करें। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक साक्ष्य और शोध के साथ जोड़कर इसे विश्व के स्तर पर अग्रक्रम में स्थापित करने का समय आ गया है। 10वें आयुर्वेद दिवस में न केवल भगवान धन्वंतरि की विशाल विरासत का सम्मान है, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित, सतत भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद क्लिनिकल सर्विसेज देने के लिए निरंतर कार्यरत है और गोवा के लोगों का प्रेम हमें हमेशा मिल रहा है। यहाँ जब से गोंयांतले आयुर्वेद इन्स्टिट्यूट हे सध्या शिक्षण, संशोधन आणि दुयेंतींच्या भलायके खातीरचें मुखेल केंद्र जाला अशें सांगलें। उद्घाटन कल होने जा रहा है, तो इसी तरह से आप लोग आयुर्वेद के प्रति प्रेम करते रहिए और जो सुविधा केंद्र सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराई है उसका लाभ ले लीजिए। और आयुर्वेद दिवस जो हम लोग मना रहे हैं कल, तो उसमें सारे आप सभी को सादर निमंत्रण। घेऊया एक लहानसो विसो। क्या तुम्हें पता है नासा भी सिमिलर ओरिगामी बेस्ड सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजी पे काफी समय से काम कर रहा था? और किरण, जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है ना, वो भी उनकी सिमिलर चैलेंज है। एंड गेस व्हाट? दे हैव फाइनली क्रैक्ड इट। मैम, इसका मतलब मैं सही थी। I was right, मैम। Yes, you were right. And we are proud of you. और अब हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि हम अपनी टेस्टिंग को और रिफाइन कर सकें। और किसको पता कि हम एक बेहतर तरीका इन्वेंट कर सकते हैं टू अप्लाई इन आवर मिशन। हाँ, फोन क्यों नहीं लग रहा? किरण, 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 आर यू ओके? टाइम तो काफी हो गया है, उसका फोन क्यों? जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार, पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भाशणाचेर आदारीत खासा पुस्तकाचें आयज लोकार्पण जालें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या पुस्तकाचें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज लोकार्पण केलें। उपराष्ट्रपती एन्क्लेव्हच्या परिशद सभाघरांत हो खासा सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक उपसभापती श्री हरिवंश, केंद्रीय प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ह्या पुस्तका विशीं उलोवप केलें। A decade ago, India was considered as a fragile 5 economies. Today, India has proudly grown as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we come to 5th. From 5th, we have reached 4th, and we are moving towards 3rd. And I am sure by 2047, India will be the #1 economy of the world. देशातल्या संरक्षण उद्देगान 1,50,000 कोटी रुपया मोलाची उपकरणां तयार केल्यात आनी संरक्षण निर्यात 23,000 कोटी रुपया हुपल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मोरक्को भेटेर आशिल्ले। उत्तर आफ्रिकेंतल्या देशांत भारतीय संरक्षण मंत्र्याची ही पयलीच भेट आसा। तशेंच भारत आनी मोरक्को हांचे मदीं रणनितीचे संबंद अदीक घटमूट जावपाचो संकेत मेळटा। ह्या भेटे विशीं संरक्षण मंत्री अदीक माहिती दिली। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है और कितने सब चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस। इन सब के बावजूद भारत आज
one of the fastest growing major economy, international highly reputed firms अब ये दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि आगामी साल 2 साल के अंदर ही भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पुराय जातात. हे फाटभुंयेर RSSचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर हांणी म्हायती दितना 2 ऑक्टोबर 2025 विजयादशमीचो मुहूर्त फुडल्या वर्साच्या विजयादशमी मेरेन शतक पुर्ती वर्स मनयतले अशें सांगलें. संघ के स्वयंसेवकों ने जो सोचा है उसके अनुसार इस विजयादशमी से अगले विजयादशमी तक यानी 2 अक्टूबर 2025 से अगली आगामी विजयादशमी 2026 तक ये शताब्दी वर्ष रहेगा. और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये नागपुर में इस बार जो विजयादशमी का उत्सव होगा वो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का प्रारंभ होगा. वैसे प्रतिवर्ष ही विजयादशमी का उत्सव नागपुर में इसी परिसर में मनाया जाता है. आयज सावन नवरात्र उत्सवाक सुरवात जाली. देशभर देवीच्या देवळांनी पुजा अर्चना आनी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी भक्तांनी वांटो घेतलो. देवी दुर्गा आनी तिच्या 9 अवतारांचे महत्व सांगपी हो सण पुराय देशभर मनयतात. वेगवेगळी कला आनी संस्कृतीक मंडळां ह्या निमतान देवीच्या मुर्तीची स्थापना करून सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत करतात. ह्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक नवरात्रांची परबी भेटयली. फुडले 9 दीस शारदीय नवरात्र उत्सव व्हडा उमेदीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या देवळांतल्यान मनयता. समेस्त म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणीक विशेष करून नारी शक्तीक नवरात्री उत्सवाच्यो शुभेच्छा. म्हापशा आयोजीत दुर्गादेवीच्या खासा पंडाल आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. तशेंच भक्तिभावान भरिल्ल्या ह्या सणात दरेकल्याक वांटो घेवचो अशें आयोजकांनी आवाहन केलां. हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत दिल से उनको लेने आए हैं इधर पे. गोवा में प्रथम आगमन है और यहाँ भक्तों का उत्साह उल्लास और उनके अंदर भक्ति और श्रद्धा की जो धारा दिखाई दे रही है उससे लगता है कि 9 दिन इतने अक्षय जाएंगे. और इनके उत्साह में इसलिए भी है कि यहाँ सुबह जब 6 बजे करके और यहाँ तक आए हैं और मूर्ति की मैया की उनको इस तरह से ले जा रहे हैं. सब लोग पूरे भाव से लगे हुए हैं और 9 दिन सेवा करेंगे. यहाँ पाठ की दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवचंडी याग, जप, हवन, पूजन, ज्योति स्थापना और साथ में भागवत की कथा का आयोजन है. तो बहुत ही उल्लासपूर्ण और सादगी भरा कार्यक्रम है. मेरा नाम जयंत यशवंत नाटेकर. मैं मूर्तिकार हूँ. मैं मूर्ति देवी का बनाता हूँ. इतना वो उत्साह होता है कि मूर्ति बनाने के लोग उसको पढ़ के खुश होता है. इसलिए मैं ज़्यादातर के मेहनत करके उसको बना के उसको देवी को प्रसन्न करने के लिए अच्छा बनाता हूँ. मुझको देख के लोग खुश होना चाहिए, इसलिए इस तरफ से मैं मेहनत करता हूँ. पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाणे आयचें चडांत चड तापमान 31.0 आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी अरुणाचल प्रदेशात 51,000 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या योजनांचे झाले उक्तावण. प्रधानमंत्र्यांनी माता त्रिपुरा सुंदरी देवळाची भेट घेऊन केली पूजा अर्चना. एनडीएच्या कार्यकाळात सामान्य नागरिकांच्या खाण्यावेले कराचे वजें जालें कमी. जीएसटी रिफॉर्म्स हाडून सामान्य जीण उद्देगांक मेळ्ळी थाकाय, भाजपाचो दावो. गोंयांतल्या 7 मुखेल प्रकल्पाचें पुनर्स्थापन भौशीक खाजगी भागीदारी वरवीं जातलें. मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतलो म्हत्वाचो निर्णय. वीज दरवाडीचो निर्णय अजून जावना. दसऱ्या उपरांत योग्य निर्णयाची शक्यताय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. देशभर नवरात्र उत्सवाक सुरवात. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दुर्गा देवीचे पंडाल आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 199.5, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.